गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 फेब्रुवारी सावन सुरू जातले। पहिल्या दिसा राज्यपालांचे अभिभाषण जातले। ह्याच अधिवेशनात 2024-2025 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर जातलो। अधिवेशनाचो कालावधी अजून निश्चित जावपाचो आसा अशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी माहिती दिली। पैशांच्या आवेशाक लागून गोंयकारांनी ड्रग्साच्या नादाक लागचे न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। तशेंच पर्यटकांक क्लबांत व्हरून फटोवपाचो वेवहार केल्यार हॉटेल मालकाचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसके वेळार पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें। मुख्यमंत्र्यांच्या शिटकावणी उपरांत कळंगुटे चलपी बेकायदेशीर नायट क्लबांचेर बिरेस्तारा मध्यान राती मामलेदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी पुलिसांनी धाड घाली। ह्या कारवायेंत मामलेदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वट्ट 11 नायट क्लबां सील केली। कळंगूट वाठारांत चलपी बेकायदेशीर नायट क्लब सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो, ते प्रमाणे अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली। लोकसभेतल्या 142 खासदारांच्या निलंबना आड गोंय काँग्रेसीन आझाद मैदानाचेर धरणे धरले। हे धरण्यात काँग्रेसी वांगडा इंडिया आघाडीतल्या आम आदमी पक्षान सयत राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट आनी शिवसेना, ठाकरे गट, तृणमूल काँग्रेस वांटेकार जाल्ले। भाजपाची देशांत हुकुमशाही सुरू आशिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार सगळ्यांनी केलो। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा परतलो। बिरेस्तारा आलेक्सान सनबर्न म्युझिक मध्यान राती 12 मेरेन चालू आसतले अशें सांगिल्लें। पूण बिरेस्तारा 3 सांजेर आलेक्सान आपली उतरां सारकी परतिलीं। पर्यटन खात्याच्या परवानगीचेर ही सनबर्न म्युझिक चलतलें अशें आलेक्स सिकेर म्हणटा।
सांखळे देसाईनगरात सुरू आशिल्ल्या भुंयगत वीज केबल्स घालपाच्या कामा खातीर जमनींतल्यान ड्रिलिंग करतना उदकाची मेन पायपलायन फुटली। ताका लागून शुक्रारा सकाळी सावन देसाईनगर वाठारांत उदकाची पुरवण बंद जाली। सध्या वाठारांत भुंयगत लायटीच्यो केबल्स घालपाची गरज ना। सरकाराचेर बेटोच पयशे खर्च करता। ह्या कामां खातीर लोकांक मात उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात अशी नाराजी थळाव्यांनी उक्तायली। पर्यटन हंगामात कळंगूट येरादारीची कोयणी जावची न्ही म्हणून रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम कळंगूट पंचायतीन हातांत घेतला। हे शिवाय बरेचशा वाठारांत रस्त्यार लायटीचे खांबे उबारपाचे काम सुरू जालां अशी माहिती कळंगूट पंचायतीचे सरपंच जोसेफ सिकेरान दिली। ह्या कामाची पळोवणी जोसेफ सिकेरा तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आनी येरादारी पुलिशेन शुक्रारा केली। कोरोनाचो JN.1 हो नवो व्हेरियंट ओमिक्रॉनचो प्रकार आशिल्ल्याचें कळटा। संवसारीक भलायकी संघटनेन कोविडाच्या ह्या व्हेरियंटाक व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट अशें म्हणलां। हाचें फाटलें कारण म्हळ्यार JN.1 चो संसर्ग नेटान वाडत आशिल्ल्याचें दिसून येता। मात WHOच्या मता प्रमाण कोविडाच्या आदल्या वासिनांक लागून सध्या भौसाक हाचो धोको उणो आसा। तेच प्रमाणे कोविडाच्या हेर वेगवेगळ्या प्रकारांची चांचणी जाल्ली आसा। देखून हातूंतले खंयचेच प्रकार चिंतेचे नाशिल्ल्याचें संवसारीक भलायकी संघटना म्हळ्यार WHOन स्पश्ट केलां। मजगतीं JN.1चो संसर्ग हो भारता सयत चीन UKत पातळ्ळा। JN.1चो संसर्ग जाल्ल्याक तकली उसळप, ताळो दुखप, नाक व्हांवप, थंडी आनी जोर अशी लक्षणां जाणवतलीं। कोविड केशींत जावपी वाड ही भिरांतेची गजाल नासली तरी लेगीत सगळ्यांनी सादूर रावपाची शिटकावणी WHOन दिल्या। तामिळनाडूंतल्या तिरुनेलवेली शारांत पावसाक लागून आयिल्ल्या हुंवारान सगळीच लोकजीण विस्कळीत जाल्या। तातूंत पावसान अडकून उरिल्ल्या सुमार 696 गुरवार बायलांक सुरक्षीतरित्या भारतीय नौदळान हॉस्पिटलांत हाडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 142 गुरवार बायलांनी फाटल्या 2 दिसांत भुरग्यांक जल्म दिलो। केरळच्या मुख्यमंत्र्यान लोकांच्या सुरक्षेच्या हिताची सगळी काळजी घेतिल्ल्याचे कळीत केले, तर सुमार 42,000 लोकांक सुरक्षीत सुवातींचेर स्थलांतरीत केल्ल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगले। राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधींतल्यान 900 कोटी रुपयांची तरतूद केल्ल्याची माहिती सीतारामन हांणी दिली। सगळ्या नागरिकांक दर्जेदार भलायकी सेवेचो लाव जावचो हो हेतू बाळगून सरकारान आयुष्मान कार्डांची सेवा सुरू केली। आता मेरेन विकसित भारत संकल्प यात्रे अंतर्गत सुमार 1 कोटी परस चड आयुष्मान कार्डां तयार जाल्यात। भलायकी मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या शिबिरांक लागून बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्याचें कळटा। सरकारा वतीन आयोजीत ह्या शिबिरांनी भलायकी क्षेत्रांतल्या सरकाराच्या येवजण्यांची सविस्तर माहिती सामान्य मेरेन पावली।
शुक्रारा जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्तुकी झाले. 290 कोटी रुपये खर्च करून जुवारी पुलाची दुसरी लेन उबारल्या जाल्यार 651 कोटी खर्च करून परवरी सहपुदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर बांधपाच्या कामाचो बुनियादी फातर ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्तुकी झालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तसेच हेर मंत्री आणि आमदार उपस्थित आशिल्ले. भांगराची चोरी करपी 2 चोरांक कुडचडे पुलिशेन अटक केली. भाव भयण आशिल्ली दोगांय मूळ बागलकोट कर्नाटकची. कुडचडे मार्केटांतले एमरेल्ड ज्वेलर्स दुकानांतल्यान ह्या दोगांनी 2 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्तू चोरी केल्ल्यो. हे विशींचो फुडलो तपास पुलीस करतात. तिळारी धरणाचे तात्पुरती दुरुस्ती काम सोंपला. हे खातीर आता तिळारी सावन उदका पुरवण शेनवारच्यान सुरू जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. तिळारी धरणाक 35 वर्सां जाल्या. ताका लागून ह्या धरणाचे दुरुस्तीचे काम नोव्हेंबर म्हयन्यांत सुरू केल्ले. पिवपाचें उदक तशेंच शिंपणावळीक लागपी उदकाची पुरवण वेवस्थीत जावची म्हणून उदका स्रोत खात्यान नियोजन केलां अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. आरजीच्या मनोज परबाचा नंबर आपल्याकडे ना असो अजब दावो काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान केला. जाल्यार आरजीचो खरो अजेंडा कितें तो आतां गोंयकारांक कळपाक लागला म्हणून आपाच्या एडव्होकेट अमित पालेकराचें भाष्य. इथेनॉल प्लांटाविशीं सरकारान धोरण स्पश्ट करूंक नाशिल्ल्यान 2 जानेराक संजीवनी साखर कारखान्या सामकार बसून धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ऊसाची पिकावळ घेवपी शेतकारांनी दिल्या. ऊस उत्पादकांनी पीक घेवप काय ना असो प्रश्न सध्या आमच्या मुखार उबो रावला. सरकार फक्त आश्वासनां दिता, प्रत्यक्षात मात कांयच करिना असो आरोप संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई हांणी केला.
आरजीचो आमदार विरेश बोरकाराचो सांग्यार भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. सांग्यावेल्या पोरण्या पुलांची बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हणून विरेशान मागणी केल्या. पुलाक पटोडो नाशिल्ल्यान जामगाळ नेत्रावळी पुलार जाल्ल्या एक्सिडेंटात तरणाट्याक न्हंयत पडून मरण आयिल्लें. फेब्रुवारीच्या 6 ते 9 मजगती भारत ऊर्जा सप्ताह गोंयांत आयोजीत करतले. ह्या कार्यावळीत 100 वयर देशांतले सुमार 35,000 वयर प्रतिनिधी वांटो घेतले. ऊर्जा संरक्षण कशें करप आनी हवामान बदल ह्या आव्हानांक कशें तोंड दिवप ह्या विशयाचेर ह्या वेळार चर्चा जातली अशी माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचे महासंचालक राजीव जैन हांणी दिल्या. तिळारीच्या कॅनालाचें उदक तुंबून उरल्यान तशेंच पावसाचें उदक तुंबून उरल्यान फाटल्या 15 ते 20 वर्सां सावन शिवोलची शेतां पडींग उरल्यान म्हणून थळाव्या शेतकारांनी हुस्को उक्तायल्लो. ह्या प्रश्नांची गंभीरताय लक्षांत घेवन उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ह्या शेताची पळोवणी करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां. कळंगुटे बिरेस्तारा राती बेकायदेशीर 11 नायट क्लबांचेर पुलिसांनी धाड घालून सील केल्ल्या बद्दल कळंगुटचो सरपंच जोसेफ सिकेर हांणी खोस प्रगटायली. असले हळशीक आनी बेकायदेशीर गजालींचेर आळाबंद घालपाची सक्त गरज आसा. असले धंदे आमच्या कळंगुटेंत आमकां नाकाच म्हणून सरपंच जोसेफ सिकेर उलयलो. बिरेस्तारा मंत्रिमंडळाची महत्वाची बसका जाली. ह्या बसकेत 3 महत्वाचे निर्णय जाले. DDSSV भलायकी कार्ड धारकां खातीर आभा कार्डाची नोंदणी सक्तीची आसा. अ आनी ब वर्गातल्या नोकर भरती खातीर कोंकणीचें गिन्यान सक्तीचें आसा आनी मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय येवजणेक मान्यताय दिल्या.
गोबी मंचुरियन स्टॉलांच्या विशयावेल्यान दिवचल पालिकेत सध्या खोदळ पडला। स्टॉल सुरू करपाक विक्रेत्यांकडल्यान पैसे घेतिल्ल्याचो आरोप खोटो आनी दिशाभूल करपी आसा असो दावो पालिकेन केला। आता गवंडाळी पुलावेल्यान येवच करप्यां खातीर खुशखबर। ओल्ड गोवा धांवचे हांगासरल्या रेल्वे क्रॉसिंग सुवातेर ओव्हरब्रिजा खातीरची प्रक्रिया पुराय जाल्या। जानेरांत ह्या ओव्हरब्रिजाचो बुन्यादी फातर घालतले म्हणून थाराव आमदार राजेश फळदेसाईन सांगले। GSIDC वरवीं हो ओव्हरब्रिज जातलो। ओव्हरब्रिज नाशिल्ल्यान रेल्वे क्रॉसिंगांत लोकांचो वेळ वतालो। एकएकदां थंय अँब्युलन्स लेगीत अडकून पडटाल्यो। पणजे स्मार्ट सिटीचे काम जुळून मेरेन पुराय जातले अशें मैसूर मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें। G20 बसका आनी पावसा खातीर ह्या कामाक कळाव जालो। स्मार्ट सिटीच्या MD कडेन ह्या विशयाचेर उलोवप जालां अशें मोन्सेरातान कळीत केलें। भारतीय कुस्ती महासंघाचो आदलो मुखेली ब्रिजभूषण सिंगाचेर लैंगीक छळणुकेचो आरोप आसून लेगीत निमणे ताकाच नवो अध्यक्ष म्हणून नेमिल्ल्यान कुस्तीपटू साक्षी मलिक हिणें बिरेस्ताराक कुस्ती सोडिल्ल्याची घोषणा केली। देशा खातीर ऑलिंपिक पदक जिखून लेगीत अशा तरेची वागणूक मेळप समानय। लैंगीक छळणूक सारखे गंभीर आरोप आसून लेगीत दुबाविताचेर कसलीच कारवाय केल्ली ना। देखून हो व्हड अन्याय जावन आसा अशें म्हणीत साक्षी मलिक हिचे फाटोफाट बॉक्सर विजेंद्र सिंग हांणी निवृत्ती जाहीर करून खेळामळा वयलो भारताचो हो काळो दीस आशिल्ल्याचें वक्तव्य केलें। ते फाटोफाट कुस्तीपटू बजरंग पुनियान आतां आपूण पद्मश्री परत करता अशें पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां बरयत पुनियान ट्वीट केलें। अयोध्येच्या राम मंदिराचें बांदकाम सध्या नेटान चालू आसा। 22 जानेवारीक देवळाची प्राण प्रतिष्ठा जावपाची आसा। तशेंच खातीर गुजरातांतल्या वडोदरा हांगासर एका भक्तगणान 108 फूट लांब उजवात तयार करपाचें कार्य हातांत घेतलां। तयार जाले उपरांत ती अयोध्येक व्हरतले। ही उजवात म्हयनोभर पेट्टली अशें कळटा।